श्री हरिगुरुभ्यो नमः. मुलकी नरसेवाक पायम पडताची आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणाक वंदन करताची. श्रीमद भगवद्गीताचे सुरवे अध्यायाचे 23rd आणि 24th श्लोकांत आज आम्ही ध्यान दिव्या. 22 श्लोकास 20th, 21st and 22nd श्लोकांत अर्जुनाक सैन्य अजे कुरुक्षेत्र युद्धभूमीन तू कसं जातरस म्हणो कोळका जाला. तागेले बेस्ट फ्रेंड आप्तमित्रा लेगी श्रीकृष्ण परमात्मा लेगी सांगता रथ ओरनो मदेच युद्धभूमी मदे ओरनो रब्बाई म्हाका कोण पुराय आसा ती म्हण पळोवका युद्धभूमीन तू म्हण. आतां अभय प्रसादू तुमगेल मुखारी 23rd श्लोका सांगता. योच्यमानामवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Arjuna says, let me see, let me have a look. Who are the warriors who have gathered towards the bad intentions of Dhritarashtra's sons? हांगा कौरवाल बग्गे एक दुर्बुद्धी म्हणदिल्ला. म्हळ्यार दुर्योधनाने तागेल भावंडाक आशिल्ले तसले बॅड इंटेन्शन्स कसं तांगेल वायट आलोचन आसा त्या वायट आलोचनेक सपोर्ट करची तसले कोण कोण पुराय ह्या युद्धभूमीन तूं कौरवाल दिक्कान मेळ्ळ्यान ती कौरवाल सायडा मेळ्ळ्यान ती म्हाका पळोवका श्री कृष्ण परमात्मा तूं ह्या आमगेले रथ मदें व्हरून रब्बाई म्हाका क्लियर जावन दिसुका म्हाका स्पश्ट जावन कळका मेगेले जावन लेखतले आशिल्ले आनी कोण पुराय आसा ती दुर्योधनाल तसले वायट आलोचनेक सपोर्ट करतले कोण आसा ती म्हूण अर्जुन कृष्णा लागी निमगीत रिक्वेस्ट करता. आतां 24th श्लोक तुमगेल मुखारी सांगतात. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. ಸಂಜಯು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಲಗಿ ಸಂತ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಆಯ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗೆಕ ತಾಣೆಕ ನಾವುದಿಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರು ಜೋ ಮಹಾರಾಯ ಮೊಣಪ್ಪೈನ ಯಾಪಟಿ ತಕ ಭರತ ಮೊಣಪೈತ म्हण भरताल पूत जावन आशिल्लो भरता म्हण ताका उडगास करचो तूं कुरू साम्राज्याचो राय नव तूं असले अक पुराय सपोर्ट आसवा युद्धाक सपोर्ट आसवा म्हण ताका गडेक ताका उडगास करून दितरस. तूं भरताल पूत जावन आशिल्लो चिके आयक ऋषिकेशाक गुडाकेशेण सांगतरस तागेले ते व्हड रथ सकडा पशी भारी चंद आनी सकडा पशी एक बेस्ट रथ कसो आसा त्या युद्धभूमी मध्ये व्हरून रब्बाई म्हूण सांगता म्हण. गुडाकेशेन म्हळ्यार कोण ऋषिकेशू आमकां कळलोची द लॉर्ड ऑफ सेन्सस द वन हू नोज एवरीथिंग पुराय कळलो जगत्या कसं चलतर असं म्हण ताका पुराय कळटा. तो परमे आमगेले पंचेंद्रिया वयरी कंट्रोल आशिल्लो कंट्रोलर ऑफ ऑल सेन्सस म्हूण म्हणटा ती ऋषिकेशाक. तशीची गुडाकेशेन म्हणून अर्जुनाक सांगता ती. अर्जुनाक हें नांव कशें आयलें हाका एक सान एक काणी आसा तुमगेले सांगता वता. 12 वर्साचे वनवास असताना कोण पांडव तांणी वनवास असताना अर्जुन तीर्थयात्रेर भायर सरता. तशें आसतना इंद्रकिला म्हळ्यार पर्वता लगी भागीरथी न्हंयच लगी बैसून ईश्वराल खातीर दीर्घ काल तपस करता. कसं लागे तपस करचें अर्जुन आमकां कळ्ळा म्हणके बिल्लू बाण विद्येन तूं मस्त हुशार तशीची ताका एक हांगा कौरवालोट्टू युद्ध कोरका जाल्यार एक महा एक अस्त्र आशिल्लें पाशुपतास्त्र म्हळ्यार ह्या अस्त्र सांगील तशें आयकता इट्स अ सेलेस्टियल वेपन. मंत्र सांगून अमकी मनशाक अमकी कडेन वच म्हळ्यार ते दोळ्यान आनी तोंडान कशी सांगता ती तशीच तें अस्त्र आयकूच तसलें एक सेलेस्टियल वेपन जो दिव्य अस्त्र ह्या अस्त्र मेळका जाल्यार ईश्वरा लागी आनी आदिशक्ती लागी मात्र साध्य म्हूण दीर्घ काल तपसा बसता. ईश्वर प्रसन्न जाता प्रसन्न जावन ताका वर दिवचे पशी फुडें तागेले ताका एक सन टेस्ट कोरया म्हूण आलोचन करतना
दुर्योधन मुकासुर म्हणल्याक असुराक एक डुकरा रुपार एक वायल्ड बोर रुपारी तई अर्जुनाला तपस भंग करू पेटयता. त्या वेळारी ईश्वरो किराटा म्हळ्याले एक बेटेगार जावन त्याकडे तेच स्थळार येता आणि अर्जुनान येद्रा तक्कोनो खूप येता अर्जुनाक हे खंयचे काडू प्राणी मध्ये येवन मिगेल तपास बाद दितर आसा म्हणून तागेले बिल्लू बाण काडता आनी ताका येद्रान तुल्यान मारता. थंय दिवश मारतना ते काडू प्राणी जाल्यार ते बोर जो ते काडू हंदी पिग ताका दिवश मारतना तेच वेळार मागशी ताकून तो बेटेगारी बाण सोडता. ते दोन दिकान बाण पोणू डुकर मारता. अशान बेटेगार सांगता मेगेल बाणा निमित्तीची ते बोर मेल्ले म्हण ते वायल्ड बोर मेल्ले म्हण. अर्जुन तगेल कडेन ताकून वाद करता. ताका तगेले बिल्लू बाणाल वयरी भारी ताका एक नमून केदन पळयल्यारी तगेले बिल्लू बाणा वयरी धैर्य आसा तीची त्या चुकून वचा साध्य ना इता म्हणून तो त्या विद्येंतू पुराय जनाल पैकी बुद्धंतू म्हणू पुराय जनाला नाव घेतला ताणें ताकाय गोतस. ईश्वरान तशी सांगताना ईश्वर म्हूण गोतना ताका बेटेकारान सांगताना कोप येता आनी कशी तूं सांगचें म्हाक्षून तुल्यान मारली सतान तूं होडू बिल्लू बाणा विद्येंत भारी हुशार म्हूण लेखतवा म्हूण तांगेल मध्येंतू युद्ध जावचें प्रारंभ जाता. युद्ध जाता जाता चिके युद्ध जाता तांत भितरी वो बेटेगारोची विन जाता. तेदना बेजारार ते बैसून तो एक शिवलिंग कोर तयार करता. ईश्वरा पांय पडूक शिवलिंग कोरून एक फुला माळ काडता आनी ते फुला माळ फूल काणू ते रेवेरी गंगा न्हंयच बदेन शिवलिंग केलेल्याक माळ अर्पण करतना ते माळ त्या बेटेगाराले गळा वचून पडता तेगीच माळ. तेदना अर्जुनाक कळटा हो बेटेगार कोणय न्ही आमगेलो परमात्मो ईश्वरू म्हणू तागेल पायपांदा पडता आनी म्हाका क्षम करी तूं बेटेगारा रुपारी म्हाका परीक्षा करूं आयला म्हण. ईश्वर सांगता तुगेल तपस्सार हांव प्रसन्न जाला. तूं तुगेल विद्येंत तूं भारी चंद कोर न्हू तूं तुगेल विद्ये प्रवीण आस तूं भारी हुशार आसा तुका मुखारी आनी कसो वर जाव का म्हणू तायला निमगीता. अर्जून सांगता म्हाका तुगेले ताकून पाशुपतास्त्र म्हळ्यार तसले आयुध जो ते दिव्य अस्त्र कसो आसा तें म्हाका दिवका तुवें म्हण. ईश्वरू तथास्तु म्हणटा. तशी ते तितले दीग ताणें तपस केलेल्याक ते न्हीद खेळोन म्हळ्यार निद्दनाशी जो तागेले ते अंध विचार कसो आसा ते पुराय दूर वचून तो मस्त बुदोवंत जाता. ताका एक नमून एनलायटनमेंट जाता जिवनांत. ताजे खातीर ताका असल एक गुडाकेशेन म्हळ्यार एक नांव येता. तशी गुडाकेशेनान ऋषिकेशा सांगून ते महारथ युद्धभूमे मध्ये आण रब्बई म्हणून सांगचे विषय संजय ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ सांगता. आजीक आमी 23 आनी 24 श्लोक हंगारव्या मुखावेल एपिसोडांतू 25th आनी 26th श्लोकारी ध्यान दिव्या. सर्वे जन सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद. धन्यवाद.